आयज ह्या व्हिडिओन आमी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन जे रिजनिंग अंडर येता मिरर कोडिंग म्हणटा नाजाल्यार मिरर इमेज टायप क्वेश्चन्स. ओके, सो तुमकां हे जे आसा पळय हे क्वेश्चनाचे व्हेरी हाय चान्सीस आसता. सो तुमकां एक इमेज दिल्ली आसतली आनी एक मिरर प्लेस केला म्हणून अशें तुमकां थंयसर इधर वर्टिकल आसतलो नाजाल्यार हॉरिझॉन्टल आसतलो. ओके, सो तुमकां जेन्ना मिररानसून तुमी इमेज पळयतले त्या टायमार तेजी शेप कशी जातली हें तुमकां विथ ऑप्शन थंयसर सांगपाक जाय. If a mirror is placed on the line AB, then which of the answer figure is the right image of the given figure? आता हो जो मिरर आसा पळय AB ह्यो वर्टिकली आसा, कळ्ळें. सपोज हांगा प्लेस केलो तेका आमी वर्टिकलीच म्हणटले अशें उबे जर आसले जाल्यार. आनी सपोज जर अशें आडवे आसा तेका आमी हॉरिझॉन्टली मिरर प्लेस केला म्हणटले. ओके, आता हांगासर पळयात एक इमेज आसा. आता हांगा मिरर आसा. सपोज आमी हांगासर ह्या मिररान ही इमेज, सो तुमकां अज्यूम करात की तुमी इमेज घेवन ही फुड्यान आसा ऑफ मिरराच्या, कळ्ळें. सो आता रूल आसा एक तो सारको याद दवरात. एक वर्टिकलीक रूल आसा आनी हॉरिझॉन्टलाक रूल आसा. सो आता कितें करपाक जाय, जेन्ना अशी वर्टिकली मिरर प्लेस केल्लो आसतलो पळय तेन्ना पिक्चराक स्ट्रेट हाफ डिवायड करपाक जाय. ओके, हो फूल पिक्चर आसा पळय तेका मदल्यान हाफ डिवायड करपाक जाय. केन्ना, जेन्ना वर्टिकली आसतले त्या टायमार, कळ्ळें. सो आता हांगासर जर वर्टिकली हे केलो तुमी पळय डिवायड केला न्हू त्या टायमार हाफाची हे सायडीकची इमेज आसा पळय ती फ्लिप करपाची म्हणजे परती करपाची आनी हेवटेन हाडपाची, अदर सायड हाडपाची. आता पळय हांगासर तुमी हाफ केलो. आता ही हाफ आहा पळय सगळें इमेजिनरी हा. सो ही हाफ आसा पळय आज ती आमी हेवटेन व्हरतले. सो ही हाफ तशीच उरतली, हो कलर हेवटेन येतलो, कळ्ळें. सो हो हाफ आहा पळय हेवटेन येतलो. सो हाफ हेवटेन येलो जाल्यार हो कलर हांगा वयतलो, हो पार्ट हांगा वयतलो. सो ऑप्शनान पळयात तुमचो हो कलर ह्या सायडीक ह्यो ट्रायंगल जो आसा पळय तसोच उरतलो, तो मूव जावचो ना, याद दवरात. वर्टिकलीन वयलो पार्ट सकयल येना, सकयलो पार्ट वयर असो रोटेट जावचो ना. फक्त ही जी सायड आसा ती हांगा वयतली, ही जी सायड आहा ती हांगा. ह्यो रूल आसा वर्टिकलाचो. सो ह्यो ऑप्शन रॉंग, होय ऑप्शन रॉंग. तुमकां हांवें सांगलें जे वर्टिकल आसा पळय ते रोटेट करचे ना. सो दोन ऑप्शन आहात तुमच्या कडेन, पळयाच. सो हाफ केलो, ही सायड हांगा व्हराच, ही सायड हांगा व्हराच, पळयाच. ही सायड हाफ आहा ती हांगा येयली आणि ही सायड आहा ती हेवटेन, म्हणजे ही हाफ इमेज आहा ती हेवटेन येतली, ही हाफ आहा ती हेवटेन येतली. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. डी कित्याक ना, डी आसा तसोच आसा. सो मिररान कितें जाता, जी रायट सायड आहा ती लेफ्ट सायड आहा ती रायट सायड. सो मिरर तुमकां प्लेस केला म्हणून सांगतलो खंयसरूय रायट सायड नाजाल्यार लेफ्ट सायड. सो हाफली हांगा डिवायड कराच, ही सायड हांगा व्हरतले, ही सायड हांगा व्हरतले. ओके, सो तुमकां विथ द हेल्प ऑफ एक पिक्चर हांव एक्सप्लेन करता. सो तुमकां अशी इमेज दिल्या, रायट. सो तुमकां कितें करपाक जाय, अशें बॉक्स आसा ते. सो हांगासर जी इमेज आसा पळय ती अशी तुमी हाफली डिवायड करतले, कळ्ळें. आता ही इमेज आहा पळय ती हांगा व्हराच आनी हांगासरली इमेज हांगा व्हरपाक जाय. सो हेका परतो कराच. आता ही इमेज आहा पळय हेका हेवटेन बरें असो काडाच. रफ तुमच्या कडेन काडपाक काय प्रॉब्लेम ना न्हू, हो पार्ट. सो असो काडाच. सो हांगासर ह्यो शेड करात आनी ही जो आसा तो हेवटेन येतलो. सो हांगासर. सो हो ऑप्शन पळयाच, ह्यो ऑप्शन आमकां खंय मेळलो, सीक मेळलो, रायट. सो अशी ही इमेज हांगासर ड्रॉ करपाक जाय. ही इमेज हें वयर सकयल्या वयर कांयच जावचें ना. केन्ना, जेन्ना मिरर खंय प्लेस जातलो, इधर रायट सायड ऑर लेफ्ट सायडीक. ओके, सो सी हो तुमचो करेक्ट ऑप्शन. ओके, आता नेक्स्ट पळयाच. In the following question, if mirror is placed on line MN, then which of the answer figure is the right image of the given figure? आता हांगासर मिरर प्लेस केला, सो हेका हॉरिझॉन्टली म्हणटले. आता ह्या टायमार कितें करतले, जेन्ना वर्टिकली असले तेन्ना स्ट्रेट लायन तुमी कितें केल्लो, पिक्चर आहा तो हाफ ड्रॉ केल्लो लेफ्ट सायड, रायट सायड लेफ्टाक गेल्लो, लेफ्ट सायड रायटाक गेल्ली. ओके, आता जेन्ना हॉरिझॉन्टली एक तरी हांगाय प्लेस करूंक शकता, हांगाय प्लेस करूंक शकता. त्या टायमार रूल कितें आसा, आता तुमी पिक्चर ब्रेक करतले, अशें क्रॉस करतले. जशी मिरर आसा पळय तशीच तुमी पिक्चराकूय ब्रेक करतले. आनी आता हांगासर पळयाच ही ब्रेक केली न्हू, आता हांगासर हाफ अशी ब्रेक करतले, वदळ अशी केल्लेली. सो ही पार्ट हांगा गेल्लो, हो पार्ट हांगा येयल्लो. पण हॉरिझॉन्टलान कितें जातले, अशी तुमी कितें करतले, असो हाफ करतलो. सो वयलो पार्ट सकयल, सकयलो पार्ट वयर वयतलो. लेफ्ट सायड रायटाक वयचो ना, रायट सायड लेफ्टाक येवचो ना. हें वर्टिकल न्हू, हें हॉरिझॉन्टलाक असो क्रॉस करप आनी वयलो पार्ट सकयल. आतां इमेजीन करा तुमी, सो हांगासर तुमी पार्ट आसा, वयलो पार्ट सकयल देंवोवपाक जाय, म्हणजे फ्लिप करपाक जाय, परतो करपाक जाय तुमकां. सो हें जर अशें परते केलें पळय, असो आसा तो परतो केलो म्हणजे हो वयलो एरो सकयल्या वाटेन येयलो पळय, कळ्ळें. वयलो एरो सकयल्या वाटेन, मागीर ह्यो वयलो हो जो एरो आहा पळय, कळ्ळें, तो सकयल्या वाटेन जालो. ओके, आनी वयर कांय ना. आता हे सकयले जे आसा ते वयल्या वाटेन वयतले, म्हणजे हो जो आहा पळय वयल्या वाटेन गेलो पळयच. हें आसा ते वयल्या वाटेन गेले. परत हे एरोय पळोवंक जाय तशें दाखयलें, आनी हो एरो वयल्या वाटेन गेलो.
सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. बाकीचे तुम्ही पळोवंक शकताच. ओके, सो हेका हो हांगासर जालो पळय, एक आतां ऑप्शन रॉंग कित्याक जाता तो पळयात. हो तुमकां सांगले हांवें असो येतलो, हो येयलो रायट. पण ह्यो जो आसा पळय ह्यो एक्चुअली सकयल येवंक जाय आसलो, पण सकयल येवंक ना, तो एज इट इज थंयसरूच दाखयला तेंच्यांनी, म्हणून हो ऑप्शन रॉंग जालो. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो क्लियर जाला जाल्यार तुमकां पळयाच, जर वर्टिकल आसा जाल्यार मदल्यान पार्ट कराच, रायट सायड लेफ्ट, लेफ्ट सायड रायट. जर हॉरिझॉन्टल आसा असो क्रॉस कराच, वयलो पार्ट सकयल, सकयलो पार्ट वयर घेतले. ओके, नेक्स्ट आतां हांगासर मिरर प्लेस आसा. सो हांगासर पळयाच, वर्टिकल आसा म्हटल्यार हांगा हाफ करतले. आतां ही इमेज थंय वयतली, थंयची इमेज हांगा वयतली, फक्त आतां फ्लिप करपाक जाय. ह्यो असो आहा पळय ताका असो करपाक जाय, टर्न. सो ही इमेज अशी करा, सगळे मायंडान कराच कळ्ळें. सो ही इमेज, सो ह्यो हात वयर आसा पळय, ह्यो हेवटेन टर्न जालो जाल्यार ह्यो हेवटेन असो हात वयर वयतलो कळ्ळें. सो ती पयली हें पळया, सो हांगा हात वयर तसो आसा, आनी खंय आसा ना. सो डायरेक्टली तुमकां पळय, मागीर पळया दुसरो, ह्यो हात पळया, ह्यो दोनूय हात हेचे तशेंच उरतले तसोच, फक्त ह्यो जो आसा पळय ह्यो आतां परतो जातलो. ओके, सो पळय ह्यो जो आसा तो परतो जातलो. सो ह्यो पांय तेचो असो गेलो आनी ह्यो असो येयलो. आतां ह्यो जो आसा तो हेवटेन येतलो, म्हणजे हो हात वयर वयतलो, हो हात तेचो हांगा येतलो. तसोच हे एज इट इज उरतले. ह्यो पांय तेचो असो वयतलो, ह्यो असो आहा तो हो जातलो, म्हणजे हो पांय खंय तरी वयर वयतलो आनी ह्यो सकयल येतलो कळ्ळें. बाकीचे तुमी पळोवपाक शकता, तुमकां आयडिया मेळ्ळी आसतली. सो मदल्यान हाफ पार्ट डिवायड करात हेवटेनलो आनी हेवटेन करपाक जाय. नेक्स्ट आतां पळयात, मिरर प्लेस केला हॉरिझॉन्टली. सो तुमकां थंय सांगलां तशेंच हाफ डिवायड करा हांगासून. सो वयले जे दोन आसा ते सकयल, सकयले आसा तो हो हाफ जो आहा तो वयर वयतलो, एकूच आहा पळय. हें अशें काय जावचेंच ना, हेवटेनले हेवटेन, हेवटेनले हेवटेन वयचें ना जेन्ना हॉरिझॉन्टली मिरर प्लेस करतना. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सी हियर, if a mirror is placed on the line PQ, so vertical mirror आसा, which figure is the correct image of the given figure. आता हांगासर फिगर म्हणजे नंबर फॉर्मान दिला. सो खंयचो नंबर मिररांसून आमी पयलो काय कितें जातलो, हितूंतलो ऑप्शन सारको आसतलो, तो आमकां पळोवपाक जाय. आतां जर तुमी एक रूल याद दवरा हितूंतलो कळ्ळें. सो जे नंबर्स आसा 0 आनी 8 कळ्ळें, हे नंबर मिररांसून चेंज जावचे ना. सो बाकीचे जे नंबर्स आसा ते चेंज जातले. सो आनी अल्फाबेट्स आसा पळयाच. सो तुमकां हांव हांगासर जे लेटर्स आसा जे सेम दिसतले विथ द हेल्प ऑफ मिरर. सो मिररान सुद्दां पयलेले ते लेटर्स सेम दिसतले पळय, ते तुमकां हांव हांगासर, सो तुमी स्क्रीनशॉट घेयाच. सो तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. सो हे लेटर्स जे आसा ते सेम इन मिरर. सो हे तुमी पळयाच, रीड करा, AHIMOT. आनी जे चेंज जावचे म्हणजे लेटर जे चेंज जातले, आनी जे लेटर चेंज जातले पळय ते हे आसाच. ओके, सो हे तुमी स्क्रीनशॉट मारून दवरात. आनी नंबर जे सेम दिसतले मिररान हे आनी चेंज जातले. चेंज म्हणजे आपली दुसरी सायड, उदक दाखयला पळय वर्टिकल आसा जाल्यार चेंज जातले. सो आतां हांगासर तुमकां सांगलें तशें पळय, एच ह्यो चेंज जावचो ना, एच तसोच उरलो. ओके, एच पळय तसो. 1 आसा तो चेंज जातलो, आतां ताका फिरयाच. ओके, पळय असो फिरतलो. सो सेम आहा, 2 चेंज जातलो. सो 2 असो आसा. सो घरा कडेन प्रॅक्टीस करात तुमी. सो तुमी जाता तितली प्रॅक्टीस करा परते बरोवपाची. सो 2 जो आसा तो पळय असो जातलो, असो जातलो, असो जातलो, रायट. असो जावचो ना, हो डायरेक्टली परतो. हो आसा तो हे नंबर्स आसा पळय ताका डायरेक्ट अशे परते करपाचे. सो तुमी ते सायड बाय बरोवंक शकता, हे नंबर आहा ते हांगा परते करात. 2 आहा तो परतो आलो. 4 नंबर परत असो वयतलो, ह्या हितून वयतलो, ह्यो आनी ह्यो. पण 2 जो आसा तो हो एकूच ऑप्शन आसा, रायट. मागीर नेक्स्ट 6 सुद्दां असो येयलो जाल्यार कितें जातलो, परतो जातलो. सो हांगासर ऑप्शन जे आसा तुमचो पळयाच, एच हो 1 परतो जालो, 2 हो तसो जालो, 4य परतो केलो आमी, आनी 6य परतो जालो. सो ए इज युअर कितें जातलो, करेक्ट ऑप्शन जातलो. नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज वेन द मिरर इज प्लेस टू द रायट सायड ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन. सो हांगासर रायट सायडीक, ही रायट सायड कळ्ळें. सो रायट सायडीक जर आमी जर मिरर प्लेस केलो जाल्यार खंयचें कॉम्बिनेशन रायट जातलें. ओके, सो हें तुमी सॉल्व कराच आनी कमेंट बॉक्सान सेंड कराच. सो हें तुमी पळयात. सो तुमकां हांवें आयडिया दिल्या. सो ही 2 जी आसा ती तुमी प्रॅक्टीस कराच आनी कमेंट बॉक्सान तुमी आन्सर सेंड करूं शकता. सो नेक्स्ट सिलेक्ट द ऑप्शन दॅट वील कम नेक्स्ट इन द गिवन सिरीज. सिरीज म्हणजे एक टायप ऑफ पॅटर्न चालू आसतलो. हांगासर पळोवंक शकता, ह्यो पॅटर्न आनी हो पॅटर्न पळयात सेम आसा. हांगासलो पॅटर्न ऑब्वियसली हांगा येतलो कळ्ळें. हांगासर जर कितें चेंजीस दिसलेले तुमकां हांगा जाल्यार तुमी डिफरंट पॅटर्नान पळोवपाक शकतले आसले. पण ह्यो आनी ह्यो इमेज सेम आसा. सो हांगासली इमेज ऑब्वियसली हांगा येतली. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन.